मडगांव पालिकेच्या फाटले वटेन कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात. कोयराचो ढीग दिसान दीस वाडत आसा. पालिकेन ह्या प्रकाराकडेन पुराय दुर्लक्ष केला. ताका लागून भोवतणच्या वाठारांत घाणी पडल्यात. कोयराक लागून जळारां पातळपाचो धोको निर्माण जाला देखून हो कोयर नाका जाल्ल्या दुयेंसांक आमंत्रण दितलो इतलें मत खरें. थळाव्या लोकांनी मात ह्या प्रकारावयल्यान पालिकेच्या कारभाराचेर खर टिका केल्या. हे आमकां एकदम त्रास जाता. जायते हे कोण सारकी कोनाय. गव्हर्मेंट आमगे टॅक्स कलेक्ट करता पूण हे सगळें आतां बेगीन काडपाचें. आनी दीस इज व्हेरी इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ मारगांव. हे सगळें आमकां त्रास जाता. आय एम रेजिडेंट ऑफ ओवर हियर आनी ते आमकां डेंग्यू जावपाक बी आमकां चान्स आसा. सो गव्हर्मेंटान जात तितलें हें नाटक करपाचें. आनी ते मशीन बी आतां ती मशिनार पिड्यार जाल्यात आनी आतां ह्याच्या फाटीं कांय कोन्ना येता. आनीक सांगूं सोदता हांव हें इट इज इन व्हेरी सिटी ऑफ पार्ट ऑफ सिटी ऑफ मारगांव आनी एवरी इन द व्हेरी नोज ऑफ द म्युनिसिपालिटीन हें नाटक करपा जाय जाता तितलें. आनी आमकां ते मूस बी येताय ते एकदम त्रास जाताय. ते आमकां डेंग्यू बी जावपाक शकताय आमी. There's a lot of the garbage problem over here, and day by day the garbage keeps on increasing. Because of this garbage, there are a lot of health issues. We get a lot of rats over here, a lot of flies come, which is very dangerous. So secondly, the railing over here, if you can see, has been broken and all the garbage is spilling out to the road. During the rainy season, there's a lot of wet mud, wet waste, which causes a lot of problems. So the smell is unbearable, and I don't see any measures being taken. Okay, one minister has come, he has looked at it, but again, there has not been any measures taken to control this problem. We were promised that it would be done within 3 to 5 days, but till now nothing has happened so far. Alright, I hope that with this at least you all can take some measures so that this issue can be curbed.